उदकांतलें धाडस. पुंडलीक नारायण नायक. वळख. पुंडलीक नारायण नायक जल्म 1952. जल्मगांव वळवय. कोंकणी भाशेंतलो एक नामनेचो साहित्यकार. कथा, कविता, नाटक, कादंबरी, कवनकाणयो ह्या साहित्य क्षेत्रांनी तांणी आपलें निजपण दाखोवन दिलां. तांच्या साहित्यांत गांवगिऱ्या वाठारांतल्या वातावरणाचो प्रभाव उठून दिसता. आकाशवाणीचेर वितरायल्ल्या तांच्या कांय खेळांक राष्ट्रीय तस्त्रिपो लाबल्यात. तशेंच नाटकांक सतिनी इनामां मेळ्ळ्यांत. तांचीं कांय गाजिल्लीं पुस्तकां म्हणल्यार मुठय, पिशांतर, गुणाजी कथा कादंबरी, गा आमी राखणे कविता, खण खण माती, रक्तखेव, राखण, सुरिंग, शबय शबय भोवजन समाज, श्री विचित्राची जात्रा नाटक, गांवधनी गांवकार, 56 थिगळी येसवंत, चौरंग एकांकी, रानसुंदरी, आळशांक वाग खातलो, बालनाट्य साहित्य. तांच्या कथांचेर कोंकणी फिल्मां तयार जाल्यांत. चौरंग ह्या तांच्या एकांकी संग्रहाक साहित्य अकादेमी पुरस्कार मेळ्ळा. 1999 वर्सा ते बेळगांव जाल्ले अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेचे अध्यक्ष आसले. उदकांतलें धाडस हो प्रसंग तांच्या मनू हे साहस नवलिकेंतल्यान घेतला. मनू हो शाळेंत शिकपी भुरगो. पावसा हुंवारांत व्हाळांतल्यान व्हांवत वचपी एका शाळेंतल्या माणकुल्या भुरग्याक धाडस करून कसो वाचयता तें दाखयलां. दीस पावसाचे आसले. पावस शिरंधारांनी रकतालो. सेगीत 8 दीस पावस पडत आसलो. पडट्या पावसान चडशे लोक घरा भायर सरनासले. सामकीं गरजेचीं शेतां भाताचीं कामां मात करताले. पावसा खातीर गांवांतले भुरगेय सारके शाळेंत वचनासले. शाळेंत वचपाक आनीक एक आडखळ आसली. शाळा गांवा पासून बरीच पयस म्हणल्यार 3-4 किलोमिटरांच्या अंतरार आसली. मार्ग कसलो? वाटच आसली ती. आनी मदींच एक व्हाळ हुपून वचचें पडटालें. गिमांत व्हाळ सुको सडसडीत जातालो. पूण पावसान मात भरून व्हांवतालो. थंय अजून सांकव बांदूंक नासलो. 8 दीस पडिल्ल्या पावसान व्हाळाक सुमाराभायलें उदक आयिल्लें. ह्या उदकांतल्यान येवपा वचपाक जाणटेले लेगीत कांचवेताले. ल्हान भुरगीं तर उदकाक पळोवन आंग काडटालीं. मातशे आडसाटे भुरगे मोठ्या धाडसान व्हाळा पलतडी वताले. तांचीं कालसांवां अर्दीं सुमार भिजतालीं. ल्हान भुरगीं व्हाळाचे भिरांतेन शाळा सोडून घराच बसून आसलीं. 9व्या दिसा पावस मातसो थारलो तशीं गांवांतलीं भुरगीं शाळेंत वचपाक भायर सरलीं. कांय जाणटेल्यांनी आपणाल्या भुरग्यांक व्हाळा पलतडी व्हरून पावयलीं. शाळेंत वचपी भुरग्यांच्या चोंब्यांत 5 वर्सांचें कमल आसलें. ताच्या बापायन ताका खांदार बसयलें. कमलान उदक पळोवन किळांच मारली. आवयस! भियेव नाका गो, बापायन ताका धीर दिलो. कमलान भंयान दोनूय दोळे गच्च आवळून धरले. देंव! बापायन ताका व्हाळा पलतडी पावयलें. हांव मागीर कशें येवं?
तुजी शाळा सुटपाच्या वेळार हांव तुका व्हरूंक येतां. बापायन धुवेक धीर दिलो आनी ताणें मनूक उलो मारलो. ए मनू, म्हगेल्या कमलाचेर मातशी नदर दवर आं. सगलीं भुरगीं शाळेंत गेलीं. खूब दिसांनी शाळा गच्च भरिल्लेवरी दिसली. मदली सुटी जावन गेली तेन्ना भायर बरें कडकडीत वत पडिल्लें. पूण अचकीत मळब काळें जालें. आनीक मातशान पावस झडटलो अशें दिसपाक लागलें. शाळा सुटपाक आनीक वरभर आसलें. पूण पावसा आदीं भुरग्यांनी घरा पावचें म्हणून मास्तरान शाळेची घांट मारपाक लायली. भुरगीं उमेदींत येवन कलकल करीत भायर सरलीं आनी आपणाले घरचे वाटेक लागलीं. ल्हान भुरगीं व्हडल्या भुरग्यांच्या फाटल्यान धांवपाक लागलीं. सगल्यांच्या पोटाक भूक लागिल्ली. धांवपाक बळगें नाशिल्लें पूण पावसान भिजची न्हय म्हण सगलींच बळयान नेट हाडून धांवतालीं. कोणें पुस्तकां खाक्यांत तर कोणें माथ्यार धरिल्लीं. सगल्यां फाटल्यान मनू भायर सरलो. तो मातसो निर्शेल्लो. आयज मास्तरान वर्गांत ताचेर तापय काडिल्ली. मास्तरान विचारिल्ल्या पुस्तकांतल्या एका प्रस्नाची जाप ताका खबर नासली तेन्ना मास्तरान ताका थोमणी मारिल्लो. शिकप सोडून हेर उद्देग कर. तो घराची वाट माड्डवपाक लागलो. पावस पडटासो जातालो पूण तो धांवलो ना. भिजल्यार भिजूं ताणें मनांत म्हणलें. तेच मंद गतीन तो चलपाक लागलो. केदोय पावस आयल्यार थांबचोय ना आनी धांवचोय ना. ताणें आपणाचेरच राग काडीत म्हणलें. 5 मिनटां तो चल्लो आनी अचकीत ताका भुरग्यांचो बोवाळ आयकुपाक आयलो. तीं बोबो आनी उयेल्ल्यो मारतालीं. येदो वेळ सवकासायेन चलपी मनूच्या पांयांत वीज संचारली. पांयांक चक्रां आशिल्लेवरी तो धांवपाक लागलो. सगलीं भुरगीं व्हाळा कडेन जमिल्लीं आनी हात वावडून मोठ्या मोठ्यान किळांच्यो मारतालीं. थोडीं आयले तडीक तर थोडीं पयले तडीक आसलीं. कितें घडलां म्हणटा तें खिणभर मनूच्या लक्षांत आयलें ना. सगलीं वांगडाच कलकल करतालीं. व्हाळांत एक ल्हान भुरगें व्हांवत वतालें. तें मदीं मदीं हातपांय वयर काडटालें. तकली उबारतालें. मनून खांद्यावयलो बोटवो कुशीक भिरकायलो आनी शाळेच्या कपड्यांनी व्हाळांत लोटून दिलें. उदकाच्या लोटा बरोबर तो सकयल व्हांवून वचपाक लागलो. ताका कमरावयर उदक जातालें. ताचे पांय मात तळाक तेंकताले. तोल सांबाळूंक जमनासलें. तो व्हाळाच्या कडांक आदळटालो आनी तसोच उदका बराबर लोट्टालो. उदक खदोळ जावन तांबडें जाल्लें. मदीं मदीं उदक मनूच्या नाका तोंडांत रिगतालें पूण ताची ताका पर्वा नासली. ताणें मुखार पळयलें. तें माणकुलें भुरगें बऱ्याच नेटान पेल्ल कशें व्हांवन वतालें. तें एका खिणाक उदकांत बुचकळटालें तर दुसऱ्या खिणाक वयर उफेतालें. मनून आनीक बळ हाडलें. आतां व्हाळाक बरीच खोलाय आसली. मनूक हड्ड्या मेरेन उदक जातालें. तें भुरगें आनी मनू हाच्यांत आतां 10-1 फुटांचें अंतर आसलें. कांय खिणां भितर आपूण त्या भुरग्याक घट धरतलो अशें मनूक दिसलें आनी त्याच खिणाक तीं दोगांय व्हाळाच्या एका मोडणार पावलीं. थंय व्हाळाची व्हांवती वांकडी सरिल्ली. थंय गच्च कांट्यारी झोपां आसलीं.
तें भुरगें कांट्यारेक फारावन अडून उरल्यार पुरो अशें मनूक दिसलें. तशें जाल्यार मागीर रोकडोच तो ताका धरूंक पावतलो आसलो. पूण तशें जालें ना. कांट्यारेक त्या भुरग्याची मुस्तायकी फारावताशी जाली आनी तें परतून व्हांवपाक लागलें. मनू त्या मोडणार पावपाक तें पयस पावलें आनी मनूचें खोमीस मात तें कांट्यारेक फारावलें. कशेंच सुटना जालें. भुरगें तर फुडें फुडें व्हांवत आसलें. आनीक थोड्या अंतरार व्हाळाचें तोंड न्हंयेक मेळटालें. एक फावट भुरगें न्हंयेंत पावल्यार मागीर कसलीच आस्त धरून उपेग नासलो. मनून स्वास अंदून धरलो. व्हाळाच्या एका फातराक पांय तेकोवन तो कुशीक सरलो. काठ्यांतल्यान तो भायर सुटलो पूण ताच्या खोमसाचे फाटीचो कुडको मात पिंजून कांट्यारेक फारावन उरलो. फाटीं वळून पळोवपाक ताका फुरसत नासली. आतां उदक गळोभर जाल्लें. फकत मदीं मदीं तळाक पांय तेंकताले. मनून व्हाळाचे एके कडेक उजवो पांय तेकयलो आनी च्यूं करून उदकाच्या लोटांत आपणाली कूड लोटून दिली. उदकाच्या दुपेट वेगान तो मुखार पावलो. मुखावयल्यान ताका न्हंय दिसताली. तो भुरग्याच्या सामको म्हऱ्यांत पावलो. ताणें उदकांत बुडी मारली. भुरग्याचे बगलेक पावलो. ताचे मुस्तायकेक ताणें हात घालो आनी रोखडेंच मनगट घट्ट धरलें. आपणालो दुसरो हात ताणें धडेच्या फातराक धरलो. कांय वेळान पांय घट्ट रोमून ताणें भुरग्याक वयर उबारलें. तें भुरगें म्हणल्यार कमल आसलें. व्हाळाचे धडेर तो चडलो. खांचींतल्यान वाट काडीत तो वयर आयलो. कमल मातूय साबुद्दीर नासलें. उदय पियेवन ताचें पोट तटतटीत फुगिल्लें. वयर येना फुडें मनून कमलाक पांयांक धरून उरफाटें केलें. ते सरशीं ताच्या तोंडांतल्यान गळा गळा करून उदक रकपाक लागलें. कांय वेळान व्हाळाचे धडेवयल्यान गांवांतले लोक बोवाळ घालीत आयले. तांणी कमलाक उबारलें आनी ताच्या पोटांतलें उदक काडपाचे उपाय चलयले. कांय वेळान कमल सावचीत जालें. कमलाच्या बापायन उपकाराच्या भारान मनूक घट्ट वेंग मारली. मनूचें आंग कांटयो लागून आनी फातरांचेर आदळून सलपल्लें. ल्हान ल्हान घायांतल्यान मातशें रगतूय व्हांवतालें. सगल्यांनी मनूची तोखणाय केली. लोकांचे गर्देंत आयज शाळेंत मनूचेर तापय काडिल्ली तो तागेलो मास्तरूय आसलो. त्या मास्तरान मनूची फाट थापटून ताका शाबासकी दिली. मनूक सगलो शीण व्हांवन गेल्लेवरी दिसलें.